surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him. या प्रस्तुत परिस्थितीर हांव आनी तूं विविध बंधनांनी हांव आनी तूं आसा विविध रितीचे झू मुझे वयर आनी तुजे वयर आमच्या सगळ्यांचेर आसा जावंक पुरो ती एक पिडा जावंक पुरो आमचे भितर आसचें भे जावंक पुरो आमकां दोसचे विविध व्यक्ती जावंक पुरो आमकां आर्थीक संकश्ट जावंक पुरो अकमान नालिसाय जावंक पुरो विविध रितींनी म्हाका आनी तुका मुझे वयर आनी तुजे वयर धगधोणी झूम एकाने एका रितीचे आसा मोगाच्यान आयचो दीस जावन आसा म्हाका आनी तुका सुटका सोडवून मेळचो आसा ह्या वेळार आमी थोडो वेळ नियाळ करतले सर्वेस्पराचे पवित्रत्वाच्या सक्तेद्वारे आमचे झू आमचे बॉन्डेजेस मोड वेतल्यो आमचे बॉन्डेजेस आतां मोड वेतल्यो ताजे उपरांत हांगासर आमी मागतले आनी ह्या वेळार आमी आमी जो कोणाक गिफ्ट ऑफ टंग्स आसा सगळ्यांनी सांगाता मेळोन मागचे आमी आनी हांगासर जो कोणाक विविध रितीचें झू आसा आज ह्या सगळ्या झुवांत हांव बंदडेत हांव सुटका मेळच्या खातीर हांव आनी तूं आज हांगासर मागतले मोगाच्यान हांगासर आमच्या खरी एका व्यक्तीक कोणूच ह्या हांगा भितर आयिल्ली व्यक्ती खाली हातांनी वचनासतना आमकां जें कितें माथ्यार जडाय आसा कुटुंबान जडाय आसा जिवनान जडाय आसा ऑफिसान जडाय आसा खंयसर जडाय आसा सगळी मोड वचूंक आज ह्या वेळार आमी मागतले मोगाच्यान इसाया प्रवादाच्या 10व्या अध्याय 27वें वाक्य म्हणटा त्या दिसा ताचें वजें तुज्या खांद्या वयलें सकला पडटलें आनी तुज्या गोमटेर ताणें घाला त्या जुवांचो नाश जातलो ताचें वजें कोणें तें वजें घालां सांज जोवांच्या 10व्या अध्यायान 10व्या वाक्यांत स्वामी जेजू सांगता हांव आयलां तुमकां जीव भरपूर रितीर दिवंक पूण स्वर आयला लुटूंक खुनी करूंक आज आत्मीक स्वरान आज म्हजो आनी तुजो संतोष लुटून गेला म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जैत लुटून गेला म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कश्टांचे खारमोडां घाल्यांत आत्मीक स्वरान ती घाल्लें तें झू आयच्या दिसा म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मोडूंक जाय मोगाच्यान आनी खांद्या वयलें म्हज्या आनी तुज्या खांद्या वयलें तें झू मोडा जाय आमी म्हणटा पवित्रत्व आमकां आसा आत्म्याच्या सक्तेन हांव आनी तूं भरल्या बप्तिस्माद्वारे म्हाका आनी तुका पवित्रत्व मेळ्ळां आनी तसो पवित्रत्व आसुनी म्हजें तें आनी तुजें तें कार्याळ जिवंत आसा पूण आज आमी वो पवित्रत्म्याक सत्यवंत पवित्रत्म्याक ताजे सकत आज अनुभव करतले मोगाच्यान हालेलुया 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 सामर्थ्याच्या 3ऱ्या अध्यायान 11व्या वाक्यांत जो हांव म्हणटा म्हज्या फाटल्यान एकलो अंश आसा आनी तो तुमकां पवित्रत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्र स्नान दितलो उज्यान पवित्र स्नान दितलो पवित्रत्म्यान मात्र न्ही उज्यान उजे जावन आसा संकेत सक्तेचो मोगाच्यान सकत व्हडली सांजुवांच्या 20व्या अध्यायांत 20व्या वाक्यांत आमी पळयता स्वामी जेजू श्वास 21 श्वास सोडटा आनी म्हणटा घेया तुमी पवित्रत्म्याक पूण हे शिस कुडले अजापां कांय करूंक शकनात केदाळा ते अजापां करूंक शकले केदाळा पेंतकोस्ताच्या दिसा उज्याच्या रुपेचे जिवो तांचे वयर आयल्यो गी आनी ताणें अजापां करूंक ताणें प्रारंभ केलें केदाळा म्हणसर भियान आशिल्ले ते पेद्रो जावंक पुरो इतर शिस जावंक पुरो एकदम सक्तिवंत आशिल्ले तांचे तें पवित्रत्व जिजून तो सरकाराच्या पयलेंच दिल्लो पूण चड सक्तिवंत केदाळ जाले पवित्रत्व म्हणजे बळादेक रितीर उज्यान अभिषेक जाल्ल्या वेळार आज तांकां सगळ्यांक सुटका मेळ्ळी मोगाच्यान आज फादर जॉर्ज करमेलें सांगलें एक म्हणजे एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो एक सामान्य व्यक्ती आनी असल्या एका सामान्य व्यक्तीक सर्वेस्परो
बोल्यांत उज्या रुपी दिश्टी पडटा आनी थंयसर सकत सर्वेस्पराची मजत ताका एपॉयंट करता आनी सत्यवंतो जाता. ताजे उपरांत ताजे थंय कांय राजकीय बोळ ना जाल्यार सत्यवंतो फारावराया मुखार रावंक ताका सकत मेळटा. मोगाच्यानो खंयसर तो आयली सकत तिस देवाच्या आत्म्याचे सकत आनी तिस सकत आज मुजे थंय आनी तुजे थंय येवंक जाय. आज आमच्या समाजांत म्हजो आनी तुजो भावार्थ आचार सोंगा म्हाका तुका इतलें कश्ट भोगता. खंय एकल्यान खालें केलें कितें जालें व्हडलें रायलें जालें आनी कितें करतात थें करतात हें करतात पुरो करतात. आनी आज हांवें तुवें यस उज्याच्या आत्म्यान हांवें तुवें बरोवंक जाय. म्हजें आनी तुजें बंधनां आयच्या दिसा म्हाका तुका सुटका मेळोवंक जाय. आनी हांवें तुवें यस जग मयजे रावलो तेच प्रमाणे हांव तूं हांगासर एक सामान्य व्यक्ती जावंक पुरो पूण उज्याच्या सत्तेन बरयल्या वेळार हांव आनी तूं एक बळद एक जावन ह्या समाजांत ह्या मंगळुरांत मात्र न्ही सगळ्या राष्ट्रा मट्टार हांव आनी तूं उज्याचे संकेत जावन पवित्र म्हणजे सत्तेन बरोवन सगळ्या राष्ट्रार ताची सुवार्ता प्रगट करूंक हांव आनी तूं सत्यवंत जावंक जाय. मोगाच्यान पळयत पुस्तकांत हांवें पळयलें इसाया प्रवाच्या 45 अध्यायान दुसरें वाक्य म्हणटा हांव लोंकडाचे आडामे मोडून उडयतलो. म्हजे आनी तुजे वयलें सूं लोंकडाच्या आडामे बरें जालां. रुखाचें सूं आमी पळयता कोस्त आसतना आमी त्या रेड्यांचेर तें रुखाचें सूं घालता आनी ताका इशीन तिशीन वचोंक जायना. मास्टर ताका कंप्लीट तरान धनी ताजो कंट्रोल कर नियंत्रण करना आसा. आनी ह्या रुखाचें सूं जावंक पुरो ताचे व्हडल्या गटायचे पितळचें जावंक पुरो आणखी चड लोंकड्याचें सूं म्हजे वयर आनी तुजे वयर आसा. आनी ह्या वरवीं हांव आनी तूं सर्वेस्पर असो संतोसो भोगूंक शकना. मोगाच्यानो सर्वेस्पर असो संतोसो हांव आनी तुका भोगान येतल्या बरी म्हज्या आनी तुज्या खांद्यार एक न्ही एक तरेचें जू म्हज्या आनी तुज्या माथ्यार आसा. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा आयच्या दिसा तुजें जू हांव मोडटलो. लोंकडाचें कितेंय करूंक खंयच करूंक जायना म्हणलें. अशें जाल्यार लोंकडाचें सगळो लोक तो सांग पुरो आमी कोणा फाटल्यान गेल्यान जावंक पुरो अधिकाऱ्या फाटल्यान गेल्यान जावंक पुरो डॉक्टरा कडेन गेल्यान जावंक पुरो वकिला कडेन गेल्यान जावंक पुरो आनी कोणा फाटल्यान गेल्यान जावंक पुरो अधिकाऱ्याच्या व्यक्तीर गेल्यान पुरो कोणूय आमकां सुटका दिवंक शकना. सर्वेस्पर म्हणटा तुजें सूं आयच्या दिसा ह्या घडये हांव तुका मोडटलो म्हणटा सर्वेस्पर देव. आनी ह्या सर्वेस्पर देवाच्या पवित्र शक्तीद्वारे ह्या उज्याच्या शक्तीद्वारे ह्या पवित्र अभिषेक जाल्ल्या व्यक्तीद्वारे आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका खंडीत जावन जे सर्वेस्पर देव सुटका लाभतली. मोगाच्यानो जेजू म्हणटा जेजू 4थ्या अध्यायान सांलोकाच्या 4थ्या अध्यायान 18व्या वाक्यांत मोगाच्यानो आमी पळयता कितें सांगता देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा आनी सांगता बंदेंत आसल्यांक सुटका कुर्ड्यांक दिश्ट दणसतल्यांक सवकासाय. कसले पुरा कश्ट आसात मोगाच्यानो. फाटल्या जर तर आमी पळयत पुस्तकांची थोडी उदाहरणां 1-2 वेळाचो अभाव आसल्यान चड म्हाका उदाहरणां दिवंक जावचीं ना. 1-2 उदाहरणां हांव दिता. आमी पळयलें सावलातय अधिकार आसलो राय जावन आसलो पूण ताज्या अविधेयपणा खातीर ताजे ते आत्म्याचे सकत काडली पूण तो राय जावन उरलो की ना. एनॉयंटेड अभिषिक्त जावन तो मागीर इमून दर्शन आसलो. दाविदाक कुडले राय जावंक ना. ताजे थंय रायाचे अभिषेक पूण कितें घाल्लें राय तो सावल मोठ्ठा पर्यंत राय जावन आसलो. कितें ताजे तोंड गेल्लो आत्मो पवित्रत्वाचे सकत ताजे तोंड गेली आनी त्या दिसा उपरांत ताका दुश्ट आत्मो ताका उपाद करनासलो. आज हांव आनी तूं म्हाका आनी तुका जावंक पुरो एका वृत्तीपर जावन जावंक पुरो एक घोव जावंक पुरो एक बायल जावंक पुरो आमी एक शिकप्याचे विद्यार्थी जावन एका शेतांत हांव आनी तूं अभिषिक्त जावन ह्या संवसारांत म्हाका आनी तुका धाडला. पूण म्हजे थंय आनी तुजे थंय ते सकत नासल्या वरवीं पवित्र म्हणजे उज्याचे सकत नासल्या वरवीं आमचें काम हांव आनी तूं बळादीक रितीन हांव आनी तूं करूंक शकना. आनी आज आमी मागतले मोगाच्यानो हांगा सगळें आमी एकामेकां मागतले हांगास आसल्या हर एकल्यांक ही सकत बरें जाय. जावंक पुरो तो एक सामान्य व्यक्ती जावंक पुरो ते असामान्य व्यक्ती जे ताका व्हडलें काम आसा हर एक व्यक्तीन सर्वेस्पराच्या उज्याच्या सत्तेन बरोवन विशेष तरान सत्यवान जावन आमी खंयचें काम करना आसा तातूंत सत्यवान जावन जिवोवच्या बसत आमी आयच्या दिसा आमी मागोवंक जाय. मोगाच्यानो आनीक उदाहरण जर तर आमच्या बंदड्या विशयी पळोवचें जाल्यार दाविदान पाता केलें बेशेबा कडेन अनैतीक संबंद दवरलो.
आनी हाचे वरवीं कितें जालें ताणें पाता केलें मात्र न्ही ताजो पूत अब्सोलोम कितें करता असोलेंचो पाता करता त्याच दाविदाच्या बायला लागीं तो अनैतीक संबंध तो थंयसर करूंक प्रयत्न करता आमी वांजेलांत वचलां ताका मात्र न्ही अब्सोलोम मात्र न्ही त्या बेर्शेबातांत जल्मल्लें दुसरें भुरगें साल्मो व्हडलो राय जालो साल्मोक मुस्तू जणवय आशिल्ली सलवो लोकांच्यान तो दुसऱ्या त्या स्त्रियांच्या संगतान म्हळ्यार ह्या दाविदान संबंध कसो अनैतीक दवरलो ताजे वरवीं तेजें पतन जावंक ताका शिक्षा मेळ्ळी ताज्या पुता अब्सोलोमाकच ताणें अशें केलें मात्र न्ही ताजो साऊल ताज्या उपरांत आयिल्लो सोलोमन राय तोय आखरे कितें करता दुसऱ्या जातीच्या स्त्रियां लागीं संबंध दवरून ताजें एनॉयंटींग तो काणकाण घेता आमी पळयता अब्रामाचो एक भोव वांजेलांचो मुस्तू प्रमुख व्यक्ती अब्रामाक 12 वर्सां भुरगीं नातिल्लीं साराक 12 वर्सां भुरगीं नातिल्लीं ताज्या उपरांत तांकां मागून इसाक ताजो पूत जाता इसाकाकी पवित्र पुस्तक म्हणटा लगभग 12 वर्सां ताकाय भुरगीं नातिल्लीं इसाकाकी भुरगीं नातिल्लीं मागीर ताका भुरगें जाता इसाकाचो पूत जाकोब येता जाकोब तो ताका पयलें ताका जाय आसल्या चेडवा कडेन ताका काजार जावंक जातासना पूण ताच्या व्हडल्या भयणीक दितात व्हडल्या भयणी कडेन ताका भुरगीं जातात पूण कोणा लागीं रेचेला कडेन ताका जावंक आसलें मोन आसलें काजार त्या रेचेला लागीं जीव दिता तरी ताका भुरगीं जायनात आनी अख्रेक सर्वेस्पर देव आशिर्वादीत करता आज आमच्या जिव्यानान मोगाच्या न्हू थोड्यो पुरा संगती आसूंक पुरो थोड्यो पुरा बंधन आसूंक पुरो दोळ्यांक दिसांनी जावंक पुरो हात घाल्लें काम यशस्वी जातासना मुस्तमी प्रयत्न करता हात घाल्लें काम यशस्वी जायना जाय तितली तयारी करता अकरेच्या कडेन मोन वता अकरेच्या कडेन मोन येता आमचें तें आळसाई आमकां कितें केलें रे आमकां करूंक मोन आसा पूण आळसायेचो स्पिरीट म्हाका आनी तुका तो आमकां काम करूंक सोडना जावंक पुरो आमचें तें विविध चिंतना विविध आमचें तें शिकप आसा जाल्यार आमकां बरें काम मेळटलें ना खालेंगे आमी काम करता रात दीस घडटा तरी पूण आमचें फावतेस ना खंयसर गे मुजे आनी तुजे झू आमचें ना दिसचें झू म्हूण सांगना ना दिसचें झू म्हाका आनी तुका बंधणेन घाला मोगाचें न्हू आनी ह्या खातीर सगळो दीस आमचो पाड जावन वयतस आसा कितें केल्यार चलतेस ना आनी आस ह्या घडये आमी ह्या खातीर आमी मागतले मोगाचें न्हू